नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। गोंय दिल्ली कर्नाटकात बीजेपी आदेश गुड्ड्याक मारून कर्नाटक म्हादय पोखरीत सुटला। सरकार एक्शन कितें घेता विरोधकांचो हल्लाबोल गोंयचे कागदी झूज सुप्रीम कोर्टात। तमनार डबल ट्रॅकाक सीईसीची हरकत हायवे 4 लेन प्रकल्पाक सुचयल्यात दुरुस्त्यो। मुख्यमंत्री म्हणटात रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टात सरकार कितें तें कोर्टाक सांगतलो। डिपॉझिट इन्शुरन्स गॅरंटी कॉर्पोरेशन विधेयकाक केंद्रीय मंत्रिमंडळाचो पावटो। आरबीआय निर्बंध घाल्यार सुद्धा 5 लाखां मेरेनची डिपॉझिटां आता 90 दिसांत क्लियर। बजेटाचेर सार्वत्रिक चर्चा नासतना सरकार अर्थसंकल्पी मागण्यो पास करता। कामकाज 5 नेम गुटलायले, विरोधकांनी आवाज चडयलो, सभाघरांत बोवाळ, कामकाज तहकूब। हुंवाराक WRD जबाबदार, लोक ठाम, बंधाऱ्याच्यो प्लेटी काडून आशिल्ल्यान मारली बुट्टी। म्हादयचें उदक मेजपाची गांजेची 20 वर्सांची सेंट्रल फॅसिलिटी रेकॉर्डय काबार। काणकोणा हायवे ट्रक गोरवां मारीत आसात। गुळ्या रातीं दुसरो अपघात, ट्रकान 11 गोरवां मारली, 3 जखमी। कांय दिसा फाटीं त्याच वाठारांत हायवेर मारिल्ली 12 गोरवां। म्हादय उदका ट्रिब्युनलाचो अवार्ड खंय क्लियर नाशिल्लो म्हूण कळाव जालो। उपरांत सुप्रीम कोर्टात कर्नाटका आड SLPयांनी अवमान याचिका घाली। कर्नाटकाची कर्मां सुप्रीम कोर्टाचे नजरेक हाडल्यांत सरकाराची विधानसभेत जाप। केंद्रांत राज्यांत कर्नाटकांत बीजेपी आदेश गुड्ड्याक मारून कर्नाटक म्हादय पोखरीत आसा। सरकारान एक्शन कितें घेतली काय म्हूण विरोधकांचो फार। सॅलिनिटी रिपोर्टाचेरय सरकार टार्गेट। What is the status of Madhai as on today? So जेन्ना आमी मंत्री जाले अंडर द लिडरशिप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत, डॉक्टरा कडेन डिस्कस केले, डॉक्टर कितें इतली डिले? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आस्क द कंडोनेशन ऑफ डिले इन द कोर्ट. What are the remedy other than the court? What action Goa government can take in that territory for illegal diversion? सध्या स्टेट बीजेपी, सेंटर बीजेपी दोगूय जाण भाव भितर झगडी चालू आसा काय फ्रेंडशिप चालू आसा कळना आमकां. तातूंत कर्नाटकाय बीजेपी. Exactly. After having 112 hearings, Madhai Water Dispute Tribunal has given an award. Before that award, we have filed an interlocutory application before the tribunal saying that Karnataka is going on with the illegal activities of diversion, for which the tribunal has passed an interim order restraining the Karnataka government to seal that water, for which a team of honorable legislators went to there to see. So this is loud and clear on the record. All the illegalities done by Karnataka has been brought to the notice of the Honorable Supreme Court, for which they have taken cognizance, for which the hearing has been initiated. सॅलिनिटीचो सध्याचो रिपोर्ट कितें तुम्ही सबमिट? सर परतूय हांव तेच सांगता, सॅलिनिटी रिपोर्ट जो आसा आमी स्पेशली जेन्ना जलशक्ती मंत्रालयाक रिक्वेस्ट केली तेन्ना नॅशनल हायड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तांच्यांनी रिक्वेस्ट केले उपरांत 3 फावटी सॅलिनिटी रिपोर्ट काडलो, वेगवेगळ्या म्हयन्यांनी काडलो. आनी ताजो रिपोर्ट जो आसा हो ऑलरेडी तांच्यांनी जलशक्ती मंत्रालयान आता सुप्रीम कोर्टाचो सुमार दवरलेलो आसा. Supreme Court. If you are doing nothing. It is in the Supreme Court. Sir, my charge is he is doing nothing to get the court away. काय करणार तू फिक्स झाले? Sir, in the Supreme Court. फिक्स झाला फिक्स. तू ना आता तू फिक्सिंग आरोप If you करता सारखे सुप्रीम कोर्टाचे सीईसीचे रिपोर्टांत मोलेच्या डबल ट्रॅक तमनार प्रकल्पाक हरकत, 4 लेन हायवेक दुरुस्त्यो सुचयल्यात। सरकार ह्या रिपोर्टाक मान दितलो काय म्हूण प्रस्न। मुख्यमंत्री म्हणटा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टाक गेला, सरकार कितें तें कोर्टाक सांगतलो। रोहनान भूंय संपादन डिमार्केशनाचो स्टेटस विचारिल्लो। भूंय संपादन पेपरार रद्द, सरकार केंद्राक बोट दाखयता। या 3 प्रोजेक्टाच्या बाबतीन सीईसीन स्टडी करून as on they have issued their recommendations number 6 of 2021
to application number 1440 to the register of Supreme Court on 23rd April 2021. Regarding the recommendations which have been issued, what are the recommendations that were issued regarding these three linear projects? That is the South Western Railways, Tamnar project, and the 4-laning of National Highway. What is the government decision on this recommendation? Will it accept it and will you adhere to it? ECच्या रिकमेंडेशनाच्या उपरांत तांच्यांनी नॅशनल हायवेचो प्रोजेक्ट जो आसा स्पीकर सर हो तांच्यांनी रिकमेंड केला. तांच्यांनी 2 प्रोजेक्टा खातीर एक डबल ट्रॅकिंग ऑफ द रेल हाका लँड एक्विजिशन आनी फर्दर एका ऑब्जेक्शन रेज केल्लें आसा आनी दुसरो प्रोजेक्ट जो आसा टमनार ह्या प्रोजेक्टाक तांच्यांनी ऑब्जेक्शन रेज केल्लें आसा. हे CECचे रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्टान आसा. सुप्रीम कोर्टान अजून आपलें डिसिजन दिवंक ना. स्पीकर सर हाका गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आपलो से जो आसा हो सुप्रीम कोर्टात फायल करतले. स्पीकर सर, CECच्या प्रमाणे ओल्ड लायनीचेर अलाव केला, नवीन लायनीचेर न्ही, ओल्ड लायनीचेर अलाव केला. स्पीकर, आयच्या तारखेन डिमार्केशन जावना जाल्यार कित्याक जावना? नाव वेदर द स्टेट गव्हर्मेंट विल मूव अंडर 20E एज द एक्विजिशन इज लॅप्स्ड. So the acquisition, if it's lapsed, the central government will take a decision on that. How will I say if the acquisition is left? What has the central government got to do? म्हणजे तुम्ही सेंटराक रिपोर्ट दिता स्पीकर सर. This land is acquired by the government of India. We are only आम्ही तांकां फॅसिलिटेट करता. स्पीकर सर ही रेल्वे रिक्रुटमेंटच्या अंडर लँड एक्वायर करता. He is misguiding, Speaker sir. My charge is misguiding. Protected land acquired जावूच शकना, Speaker sir. It's protected land. Let him tell about acquisition. If you want any decision, you can go for demands. अर्धवट discussion दी, Speaker sir. अर्धवट discussion दी. स्पीकर सर की फक्त आजवा जेल पावणेर काढला, हॉटेला पोलीस हॉटेला पावणेर काढला, नाही पावणेर काढली. One big है. कॉलेजर half an hour debate दियात. One big है. One big है. डिपॉझिट इन्शुरन्स गॅरंटी कॉर्पोरेशन विधेयकाक केंद्रीय मंत्रिमंडळाचो बावटो. आता RBI निर्बंध घाल्ल्या खासगी पब्लिक सेक्टर वा सहकारी बँकांनी 5 लाखां मेरेनची डिपॉझिटां 90 दिसां भितर क्लियर. लिक्विडेशनाची गरज ना. हे वरवीं 98.30% डिपॉझिट अकाउंट आणि 50.9% डिपॉझिट रक्कम कव्हर जाता अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिल्या. बँकांक दर 100 रुपये डिपॉझिटा फाटल्यान 12 पैसे इन्शुरन्स प्रीमियम. और आज की कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया उससे अब ये तय सीमा होगी कि 90 दिन के अंदर ही जमाकर्ताओं को, बैंक डिपॉजिटर्स को अपना पैसा 5 लाख की कीमत तक का मिलेगा. Each depositor's deposit in a bank are insured up to maximum of 5 lakh in each bank for both principal and interest. Insurance amount from 1 lakh rupee to 5 lakh rupees is going to cover 98.3% of all deposit accounts. And in terms of deposit value, 50.9% deposits value will be covered. Even if there is a moratorium on a bank, which means everything is frozen, depositors are not able to take their money out of their accounts, even at that time, this measure will set in. अर्थसंकल्पाचेर सार्वत्रिक चर्चा नासतना सरकार खात्यांच्यो अर्थसंकल्पी मागण्यो पास करता. 5 नेम सस्पेंड करून कामकाज करतात. मुख्यमंत्री अर्थसंकल्पावेले जापेक कूस मारता. विरोधकांनी आवाज चडयलो. सरकार म्हणटा सस्पेन्शन BAC बसकेंत थारलां. अरिश्टांत अशें खंय करूं येता. बोवाळ हाताभायर गेल्ल्यान लंच टायमाक कामकाज तहकूब. की जनरल डिस्कशन ऑन बजेट कंप्लीट जालें. See, I could have understood they could have suspended it right in the beginning, saying that no general discussion, nothing. But now that process has started. On halfway, can you suspend the rules and block the general discussion on budget? अरे प्रोरोग केलं जाल्यार you suspend the demands also. One minute, Speaker sir. इतले दर लिपोवपाचे आहा, इतले दर लिपोवपाचे आहा, डिमांडूय सस्पेंड कर मरे. डिमांड कित्याक घेता? डिमांडूय सस्पेंड कर. की आपल्याक जनरल डिस्कशनाचेर आन्सर दिवपाचें ना म्हणून हांगा सभागृहांत सांगचें आमी एक्सेप्ट करता. आसूं आमकां नाका. लोकशाहीत मुख्यमंत्र्यान हें दिवपाक जाय. Making such a mockery, in other words, passing this
is like tearing this book of procedure and conduct of business into pieces and throwing it in the waste paper basket. Speaker, हांव इतकें सांगता in BSc कितें BSc हय you have honestly taken decision. नो There will be no general discussion म्हणून. नो Record. रिकॉर्ड कर It is on the record. It is on the record. They are contesting when they were present in the BSc meeting. They all are members of BSc. कितें उलयता? The motion is that I am one of the oldest members sitting in this house for a long time. You are passing, just steamrolling everything. Just now there was no proper vote. Nobody said aye, nobody said no. Yes, I What said. is happening in this house? He said. You said that in BSc we had agreed. In fact, I had given the letter of dissent. And it is on record. I'm sure that you should have put it on record. हांगा नाटकां फकत लोकां माशाय. इलेक्शन जवळ आहा म्हणून आनी काय ना. I am going for the obvious process. आमी नाटकां करपाक हांगा ना ते येता नाटकां करपाक हांगा. I am going for the obvious process. Please sit down. Sit down. ते करता नाटकां करता म्हणटा तूं. हांगा नाटकां करपाक येता आमी नाटकां करपाक येता. The house is adjourned to 2:30 p.m. शुक्रारच्या हुंवाराक WRDनी सरकारच जबाबदार म्हणून 70चो लोक ठाम. गांजा पोन्ने बंदाऱ्या फुडें खंय आनीक मोठो उंच नवो बंदारो उबो केलो. उटंगार मारलो तरी त्या बंदाऱ्याच्यो 3 प्लेटी काडल्योच ना. आदीं खंय त्यो प्लेटी काडटाले. चूक लक्षांत येतनाच WRDचे लोक चोरया प्लेटी काडूंक गेल्ले. सायटीर पत्रकारांक पळोवन मनशांक सोडून येई फुज्यो. खरोखरच हांगासर प्लेटी काडपाचो जो विशय आसा तो प्लेटी काडपाचो हांगासर व्हिडिओ आमकां पळोवंक मेळ्ळो आसा. सो तांकां विचारलें ते म्हणटा की काम आमी बेश्टेच काम करता म्हणटा टायमपासाक गेल्ले म्हणटा. ऑफिसर हांगासर आसले पण ते वयर गेले येयले सकयल आनी परतून वयर गेले. कितें करता रे दादा कितें करता बेश्टेच रावला. केन्ना काडले प्लेटी केन्ना काडले कोणी काडले प्लेटी पहिला हेमंत पळय इंजिनियर येवन पळो पहिला पळय ऑफिसर येवन पळटा पळयात येते पळय पळय बंधारो मोठो करपाची कितें गरज काय म्हूण थळाव्यांचो प्रश्न. तेंचे 3 प्लेट पोंच्यो ओल्ड बंधाराच्यो 3 प्लेटी आसा अजून सुद्दां पयलीं काडटाले ते आतां कित्याक कसलो प्रॉब्लेम तो आमकां खबर ना कित्याक काडना त्यो. बंधाऱ्याक लागून थोडो प्रॉब्लेम जाला कित्याक जाणा डबल बंधारो जालो न्हू ताका लागून ते ब्लॉकेज वाडले आनी ते आतां कितें प्लेटी नवी घातल्या पळय ताका लागून ते आतां रिटर्न अशें उदक येयलें. खरेंच म्हादय न्हंयक बंधारे घालपाची गरज आसा काय कितें. गांजाचो जो हो आसा बंधारो आसा त्या बंधाऱ्याची अंदू हायट वाडयल्या पूण फोनाची जी हायट आसा ज्यो प्लेटी काडपाक जाय आसल्यो म्हाका खबर ना एक्झॅक्ट कितें जालां तें पण खूब जाण काल चर्चा करताले की ताची उंचाय जी आसा ती वाडयल्या आनी प्लेटी पोंच्यो जे हें घालता पोंच्यान जे वाडयल्या ताका लागून झाडां थंय आडकोन उरता. तेंच्यांनी आमकां सांगपाची गरज आसा की हांगासल्यो प्लेटी काडल्या काय ना त्यो आमी ऑफिसरांक अजुनूय रावतात वापयच्या प्रोडक्टा खातीर कन्सेस रावतात. शुक्रारा आयिल्ल्या हुंवाराचो परिणाम गोंय कर्नाटकाचे म्हादय केशीचेरूय जावं येता.
केंद्रीय जल आयोगान म्हादयचें उदक कितलें वापरतात, कितलें फुकट वता, कितलें उदक आसता तें दिसपट्टें मेजपा खातीर 20 वर्सां फाटीं उसगांवां गांजांक कचेरी उक्ती केल्ली. फाटल्या 20 वर्सांचे रेकॉर्ड हुंवारांत व्हांवन गेले. टेम्परेचर पळोवपाचो बॉक्स इबाडला, बोटूय काबार, हुंवार येत सावन रिडींग पळोवप बंद. कोस्टल लेवलमध्ये आम्ही पाणी मापून किती पाणी जाते, किती पाणी आम्हाला यूज होते, त्याच्यामुळं ते हे आमच्या डेटा सगळे दिल्लीला जाते. दिल्लीला जाल्यानंतर ते आमच्या ते कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचे याच्या गोवाचे भांडणं चालू आहे. हे डेटाचे वर किती पाणी वही जाते ते बघून तिकडे सुप्रीम कोर्टला निर्णय घेते. त्याच्यामुळं सेंट्रल गव्हर्नमेंटने एक ऑफिस इथं उघडून 20 वर्षापासून पाणी मापतो, डिस्चार्ज करतो. ते डिस्चार्जमुळं आम्हाला सगळे रेकॉर्ड भेटतो किती पाणी इथं येतं आहे पावसामुळे. नंतर ते गेट खाली एक बॅरेज आहे, ते बॅरेज टाकले की आम्हाला तेव्हा फक्त रिडिंग बघतो आम्ही, डिस्चार्ज नाही करत नाही तेव्हा किती शिक्षक जाता म्हणून आमच्याकडे सगळे रेकॉर्ड होतो. ते रेकॉर्ड सगळे डुबलेले आहे. आता आम्ही कोणी विचारलं तर आमच्याकडे रेकॉर्ड नाही. टेम्परेचर पळोवपाचे बॉक्सय इबाड, रिडींग पळोवंक मेळना, बोटीचें लुकसाण. आमच्या इथं मॅक्झिमम बघायचं टेम्परेचरचा बॉक्स तो खराब झाला, त्यात ते सगळे गेले. आणखीन हे रेकॉर्ड जे आहे हे सगळं रेकॉर्ड खराब झालेलं आहे. तिथं आम्हाला जाऊन रिडिंग वगैरे तासाला बघावं लागते. आणि खाली बोट आहे आमची, त्या बोटचं पण सगळं नुकसान झालेलं आहे. बोट देखील कम्प्लिटली ते झालेली. रिडिंग कसलं घेता तुम्ही पावसाचं? हो, पावसा म्हणजे 12 महिने असते ते, पण पावसात मेन असते आमचं 1-1 तासाला आम्हाला रिडिंग पावसात 24 तास द्यावं लागते. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. एके चलयेचेर बलात्कार केल्ल्याच्या आरोपा खाला फोंड्यांत दोगा ट्रक ड्रायव्हरांक उखल्ले. पेडण्यां रावपी एक 19 वर्साचे चलयेक उसगांवां आपोवन बलात्कार केलो म्हूण आरोप. होंडा रावपी ट्रक ड्रायव्हर उस्मान सय्यद आनी संजू जॉय वर्गीसाक पुलिसांनी अटक केल्या. आरोपींनी खंय फेसबुकाचेर चलये कडेन इश्टागत केली आनी ताका मेळपाक उसगांव आपयलें. IPCचे 376D आनी 506 2 कलमां खाला आरोपींक अटक केल्ल्याचें DYSP नेल्सन आल्बुकर्कान सांगलां. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. शुक्रारच्या हुंवारांत खूब कितें व्हांवन गेलें, मनीसपण मात शाबूत. सरकारी आदार पावता तेन्ना पावता, पूरग्रस्तांच्या आदाराक कितलेशेच लोक धांवले. संत निरंकारी चॅरिटेबल ट्रस्टान उसगांव, भामय पाळये, वाळपय अशा पूरग्रस्त वाठारांनी वचून लोकांक आदार दिलो. ट्रस्टाच्या सुमार 70 वावुरप्यांनी कोसळिल्ल्या घरांच्या ढिगाऱ्यांतलें सामान मेकळें करून दिलें. उदक देवल्या उपरांत आमचे जे व्हॉलंटियर्स आसा तेंच्यांनी सर्वे केली आनी तेंच्यांनी नमूद केलें की खुबशीं घरां अशीं पडिल्लीं आसा जी उदका पोंदाक गेल्लीं आसा आनी उदका पोंदाक वचून जी मातयेचीं घरां आशिल्लीं ती पूर्ण जमीनदोस्त जाल्लीं आसात. आनी हें कळ्ळ्या उपरांत आमी आमचे संत निरंकारी चॅरिटेबल फावंडेशन मिटींग घेवन आमी डिसायड केलें की आयतारा सकाळीं आमी पयलो दीस उसगांव, भामय, पाळी ह्या एरियेन वचून थंयसर रिहेबिलिटेशन करपाचो प्रयत्न करचो. 70 व्हॉलंटियर्सांनी येवन थंयसर कार्य केलें, मानवीय सेवा केली. खुबशीं घरांची मातीपणां पडिल्ली आशिल्ली, तेंचे नळे सेपरेट काडून, तेंचे वाशे सेपरेट काडून, माती वेगळी करून, तेंची आयदनां चिखलान जी बुडिल्ली आशिल्ली ती आयदनां साफ करून हांगासर आयज 30 ते 32 घरां आमी रिहेबिलिटेट करून दिली. संत निरंकारी चॅरिटेबल फावंडेशन, संत निरंकारी मंडळ हेजे एक भाग आसा जे चॅरिटेबल फावंडेशना तर्फे आमी समाज सेवेचें काम करता. काणकोण जेन्ना पूर आयलो तेन्ना सुद्दां आमचे अनुयायी, आमचे जे व्हॉलंटियर्स आसा ते थंयसर वचून ऑलमोस्ट 20 दीस थंयसर काम केलें.
ओपासावन सगळ्याक उदक पावता, फोंडेच्या लोकांक मात ना. सरकारान 24 वरां भितर फोंडे नळाक उदक सोडचें ना जाल्यार वोगी रावचें ना म्हूण मोगोवची शिटकावणी. डिझास्टर मॅनेजमेंट फेल, लोकूच लोकांक वेळ प्रसंगाक आदाराक पावल्यात म्हूण मोगोचो फोंडेचो फुडारी दोतोर भाटीकार उलयलो. मोगो भुरग्यां खातीर खांडेपारा 2 वायफाय स्टेशन करता. हुंवारांत ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट उदकापना केल्लो. उपरांत परिस्थिती जाग्यार पडटकीच तिसवाडीची उदकाची लायन क्लियर जाल्ली. मात फोंड्या लोकांक अजून उदक ना म्हूण मोगोन इश्यू काडला. 24 वरां भितर उदक दियात ना जाल्यार वोगी रावचें ना म्हूण शिटकावणी. कितें आसता, हांवें म्हटल्या त्या प्रमाणे उदक जर फोंड्याच्यान भायल्या हातून वता जाल्यार फोंड्याक कित्याक उदक ना हे फोंडेकारूय आज ना फाल्यां प्रस्न विचारतले. आनी पर्टिक्युलर मनीसूच टँकर घेवन कसो पावता? फोंड्या PWचे टँकर फक्त एकाच मनशाक दिल्ले आसता की सगळ्यांक पावता? तुमकां जर नाका आसत की आमी ओपन येवन सगळी गजाली उलोवपाचे जाल्यार येता त्या 24 तासान PWDची शिटवानी आसा की जाता तितल्या बेगीन तांच्यांनी उदक सगळ्यांक पावोवपाचें. डिझास्टर मॅनेजमेंट फेल, लोकांक अजून कंपेन्सेशन पावूंक ना. लोकांनी स्वताच्या कष्टाच्यो बोटी काढून तांच्यांनी त्यो बोटी ते पनवेल ते व्हेला. एक सुद्धा सिंगल डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम खांडेपार ओपा सोडल्यार पावूं नाशिल्ली. मेन गजाल की एम्प्लॉयमेंट जेन्ना ह्या लोकांक दितात तांकां ट्रेन करा. कोविड जालें तेन्नाय डिझास्टराक आमी फेल पडले. परत दुसरे टायम कोविड जालो तेन्नाय आमी डिझास्टराक फेल पडले. आज ओपान आनी खांडेपार जेन्ना उदक आयलें, लोकांची घरां मोडली, लोकांका कितें कितें जालें, आज निधी पर्यंत गव्हर्मेंटाचें कॉम्पेन्सेशन कोणा कडेन पावलें ना. हे गव्हर्मेंट केन्ना कॉम्पेन्सेशन दितलें? गव्हर्मेंट बिझी आसा धोल ताशे घेवन आपल्या लिडरांक स्वागत करपाक. मोगो खांडेपारा भुरग्यां खातीर 2 वायफाय स्टेशन करता. फाल्यां आमी 2 आमचे उतर दिल्ल्या प्रमाणे वायफाय स्टेशन्स आमी ओपन करतले. हांगा आमी तो मॉडेम आनी वायफाय घेवन घेतला. त्याच प्रमाणे दुसरे म्हाज्या घरा कडेन आमी थंय वायफाय दुसरो साईनगर दुर्गाबाट थंय कावन्सिलर अमिना नायक आनी विद्या पुनवळेकर यांच्या हस्ते हे इनॉग्रेशन जातलें. थंय आमकां ऑलमोस्ट 16-18 भुरगे, हांगा 12 भुरग्यांचे आमकां रजिस्ट्रेशन आयिल्लें आसा. अशें करून आमी आमचे वायफाय स्टेशन्स फोंड्या तालुक्यान खांडेपार आमचो आतां काम चालू आसा. खंय आमकां वायर ओडूंक मेळटली केबल आनी थंय करूंक मेळटलें तें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. काणकोणा हायवेचे ट्रक गोरवां मारीत आसात. गुण्या हायवे ट्रकान रातची 11 गोरवां मारली. 3 जखमी. गोरवां हायवेर बशिल्लीं. ट्रक धपको दिवन चिड्डीत गेलो. ताका फुडें पोळे चेकपोस्टार धरलो. उत्तर प्रदेशाच्या ड्रायव्हराक धरला. ह्या जुलय म्हयन्यांत NH 66च्या ह्याच वाठारांत ट्रकान अशींच 12 गोरवां मारिल्लीं. हो दुसरो अपघात. काल रातची 12 ह्याच हायवेचेर रोड पयला हांगा एक ट्रकान 15 गोरवांक उडयली. हितून भितरली 11 गोरवां आशिल्लीं ती ऑन द स्पॉट डेड जाली आनी 4 गोरवां आशिल्लीं ती इंजर्ड जाली. एक गोरवां आमी हांगा लागीं आसा आमी पळयतात. सो ह्या ट्रकाक हांगच्या लोकल्सांनी फोन करतकीर मागीर पोळ्या जी बॉर्डर आशिल्ली त्या बॉर्डरीचेर ट्रका धरला. ट्रक सद्या काणकोण पुलिसाच्या ताब्यांत आसा. काणकोणांत भटकी गोरवां जी आसा ती मोठ्या प्रमाणात रस्त्यार आसता आनी तेजेर कोणालोच कंट्रोल ना. लोकांची मागणी आसा की प्रत्येक क्षेत्रांत, पालिका क्षेत्रांत किंवा पंचायत क्षेत्रांत त्या पालिकेन आनी त्या पंचायतीन तेची जबाबदारी घेवची. कित्याक दिसान दीस अशे एक्सिडेंट जायत रावतात आनी हायवेचेर आमी पळयता खूब ह्या गोरवां लागून खूब गाडी पडतून सुद्दां पडलेल्यो अशी केसी जाल्ल्या ह्या दिसांनी. तशेंच जेन्ना बारीक एक्सिडेंट जाता तेन्ना कोणाची नजरे येना. कोणाला स्कुटरीन कोण आपटाता, गोरवां आपटाता, पडटा, हात मोडटा, पांय मोडटा. तेन्ना अशें मोठे कितें इन्सिडेंट जाता तेन्नाच ते नजरे येता. स्टुडंटा खातीर काणकोणचें आमकां बेस्ट. आग्वाद जेलीक इतिहासीक म्हत्व आसा. तिचो आवाठ भारताच्या आनी गोंयच्या मुक्तीझुजाच्या यादी पुरतो मर्यादीक आसूंक जाय. थंय कसलेंच कमर्शलायझेशन खपोवन घेवचें ना म्हूण कळंगूटचो आमदार मंत्री मायकलाची शिटकावणी. केंद्राच्या 25 कोटी फंडान रिनोवेट केल्ली आग्वाद जेल तयार जाल्या. उक्तावणाक प्रधानमंत्री मोदीक खंय आमंत्रण. हिस्टॉरीक फोर्ट आग्वादा. हांव हिस्टॉरीक कित्याक म्हणटा, आमचे सगळे कितलेशेच इंडिपेंडन्साक जे झगडटाले, इंडिपेंडन्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया, ते थिंगासोर हाडून तांकां आग्वादान घातलेले. तेचे भायर भरपूर आमचे जितके गोंयकार लिबरेशनाक झगडले टू लिबरेट गोवा फ्रॉम द पोर्चुगीज रूल, तांकां ह्या बंदखणीन हाडून घातलेले, हे जेलीन हाडून घातलेले.
ती कमर्शलायज जावचे न्हू अशें फाटल्या दिसांनी म्हणटालो की थिंगा वेडिंग्स जावचे, थिंगा अल्कोहोल सर्व म्हणटा ते आमी करूंक दिवचे ना. हेचें इनॉग्रेशन आमी मागलां की माननीय आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदीन येवन करचे. 25 कोटी केंद्र सरकारा कडसून हाडून आमी मोडल्या. तितून सावंड एंड लायट शो जावपाक जाता, तितून म्युजियम आसल्यार जाता, एंड ऑल अदर रिलेटेड थिंग्स which is related to the freedom movement of India and Goa. हे सगळ्यांचे पोर्ट्रेट्स, मॉन्युमेंट्स थिंगा भितर ते जेलीचे भितर अशे बंदखणीन भितर आहा तशे स्टॅच्यू हे करचे म्हणून हांवें पयलीं सांगलेलें. आजुनी जावंक ना. हेंचे कडेन घडना करपाक GTDC कडेन जाल्यार हांव म्हाजे पयशांनी करून घालतलो. क्लीन करपाक, मेंटेन करपाक कोणाय कडेन दिल्यार जाता. इन द नेम ऑफ क्लिनींग तुमी ते कोणाक हॉटेल चलोवंक दिनाका. पेडणे राजन कोरगांवकारान मिशन फॉर लोकलाचें ऑफिस उक्तें केलां. लोकांक हें ऑफिस सदांच उक्तें आसतलें म्हूण तो उलयला. ताणें मिशन फॉर लोकलाची बायलां खातीर खासा शाखाय उक्ती केल्या. बायलां स्वावलंबी जावचीं म्हूण कोरगांवकार वावुरता. तांकां जाय ती मजत खंय मेळटली. पहिली गोष्ट म्हणजे हांव महिला मंच मिशन फॉर लोकल ह्या म्हणजे ज्यांनी एक स्टार्ट केली महिलांनी तांकां हांव अभिनंदन करता आणि सदांच तांकां बरें जावचें म्हणून शुभेच्छा दिता. खूब बरी गजाल, खोशयेची गजाल. खूब बायलां इतली एकी कडेन येयली आनी इतून शॉर्ट टर्म 1-2 दिसां भितर सगळीं जाण येवं शकतात. म्हणजे महिला कितें करूं शकता हें तुमी स्वताच दाखोवन दिला. हो कार्यक्रम कित्या खातीर केल्लो आहा तर तुमकां सगळ्या महिला म्हणजे बायलां जावं चेडवां तांकां की फुडें काडपाक, स्वताच्या पांयार उबी रावपाक तेंच्यांनी टेलरिंग कोर्स आयोजीत केल्लो आहा. हेचो सगळ्यांनी पुरोपूर फायदो घेवपाचो. जेणे करून कोण येवंक ना जावं येवंक मेळंक ना तांकांय सांगपाचो. कारण हो आयोजीत प्रोग्राम केल्लो मिशन फॉर लोकलाक तुमकां महिलां साठी केल्लो आहा. कारण प्रत्येक वाड्या वतलो. आयज कोरगांव जातलो, पेटेच्या वाड्यान आहा तांकां पेटेच्या वाड्यातय दितलो. कारण तसा सगळं तेंच्यांनी केल्लो आसा. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.